कोल्हापूरच्या हेरवड पंचायतीत विधवा प्रथे आड मांडिल्लो थाराव एक क्रांतिकारी चळवळ थारल्या। या आधुनिक चळवळीन पुराय भारतात खवदळ घातल्या। गोयच्या पंचायतींनी हे क्रांतिकारी पावल उखलपाक जाय म्हणून जायते लोक फुडें सरल्यात। मोरजी पंचायतीनूय विधवा संबंधीच्यो गैरप्रथा बंद करपाचो थाराव घेतलो। गोवाच्या मरणा उपरांत खंयचेय बायलेक विधवा म्हणून हिणसोवचे न्हय म्हणून ही धडपड चल्ल्या। आतां मेरेन गोयच्या कोरगांव, धारगळ ह्या पंचायतींनी हो थाराव पास केला। एक सत्पुरुष विलेज ऑर्गनायझेशन आणि निर्भया विलेज ऑर्गनायझेशन त्याच्या अंतर्गत हांवें गांवांतल्या सगळ्या महिलांकूय हांवें मेसेज पावयली। जणू करून थोडी येयल्या थोडी येवंक मेळोंक ना, तरी आसतना हांवें पंचायती कडेन थाराव मांडलेलो की विधवा विरोधक बंधन हाडपाक जाय, जे कोल्हापूर गांवांत जालें तशेंच आयज हांगा धारगळेय तेंच्यांनी थाराव हाडलो, तशेंच आमच्या परगांवांनी हाडलो। तसोच म्हाका दिसता आमच्या मोरजे ग्राम सभेक आमी हो थाराव मंजूर करून घेवपाक जाय, जणू करून विधवांचेर आमची विडंबना जाता। ज्या दिसा कोणाचो तरी घोव मरता तेन्ना बायलेचेर कुंकू पुसता, कांकणां तेंची फोडटात, जावं मंगळसूत्र तेंचे मणी फोडटात। अशें विडंबना न जाता तांकां विधवा म्हणून जेन्ना समाजान मान मेळटा, जेन्ना समाजान ती अशी वयतात तेन्ना तांकां समाजान मान मेळना, विधवा म्हणून तांकां संबोधीत करतात। पूण हे विधवाचे विरोध करनासतना आयज आमच्या ग्राम सभेन म्हाका दिसता हो ठराव मंजूर करपाक जाय। कितें तुमी करतात म्हणजे जेन्ना कोण ताचो घोव एक्सपायर जाता तेन्ना जे विधी आसा हिंदू धर्मान ते रुढी बंद करपाचे। त्याच्या व्यतिरिक्त हांव म्हणटा की जी आमची मानसीक हे आसा न्हू ती परिस्थिती ती पयलीं चेंज जावंक जाय। जे आमी विधवा म्हणटात ताका आमी ज्या नजरेन त्या बायलेक पळयतात ते पयलीं चेंज जावंक जाय। जेन्ना हे चेंज जातले तेन्ना स्वाभाविकच हे सगळे चेंजीस जातले। मेन म्हटल्यार